एम लीना फर्नांडीस, एक्स डेप्युटी सरपंच आणि प्रेझेंट पंच ऑफ विलेज पंचायत सालवादोर दमन. म्हज्या बरोबर हांगा आमचो टीम आसा. संदीप सालगांवकर, एक्स सरपंच एंड द एक्झिस्टिंग पंच ऑफ आवर पंचायत. तशेंच आनी म्हज्या बरोबर आसा ते दत्ताराम रेडकर, हू वॉज ऑल्सो एक्स डेप्युटी सरपंच ऑफ विलेज पंचायत सालवादोर दमन. फाटींच व्हडलो इशू जालो, तुमकां सगळ्यांक खबर आशिल्लें. ताज्या अगेन्स्ट नो कॉन्फिडन्स काडिल्ले, रीट पिटिशन फायल केल्लें. मागीर तसोच आमचो विजय दळवी, ही इज ऑल्सो एक्स सरपंच आणि प्रेझेंट पंच ऑफ विलेज पंचायत सालवादोर दो मुंडो. आणि सोशल वर्कर आमचो जो आमच्या वांगडा काम करून आसा, आमचो हेल्प करता तो दिपराज नायक. ही वॉज ऑल्सो अ कंटेस्टिंग मेंबर ऑफ आर विलेज फॉर दीज लास्ट इलेक्शन्स. तुम्ही पळून आयला आसतलें की आजूच एक न्यूज हे जालें की पुलिसांनी FIR रजिस्टर केला ऑन अगेन्स्ट आमचो कृष्णकांत सोडकर, हू इज दी पंच ऑफ वॉर्ड नंबर 5. त्याच वॉर्डांतल्यान दिपराज वॉज ऑल्सो कंटेस्टेड अँड ही इज अ सिन्सियर बॉय, हार्ड वर्कींग बॉय. सो सांगचें म्हटल्यार ही जी गजाल आयल्या पळय, इट्स व्हेरी शेमफूल. अशें केन्नाच पयलीं जावंक ना आमच्या पंचायतीन. आणि मागता की पुलिसांनी बरें केलें की FIR रजिस्टर केलो आणि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करचें. दीस पंच हॅज ऑल्सो स्पॉयल द नेम ऑफ द विलेज. आणि इतले त्रास केले ताणें की लोकांक आमी आयकल्या. सो एक्झॅक्ट कितें तें आतां पुलिसांनी इन्वेस्टिगेट करून ताजो सोक्ष मोक्ष लावचो असो पुलिसा कडेन मागता. तशेंच गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तांच्यांनी हातून लक्ष घालचें. हांव एक्स डेप्युटी सरपंच सालवादोर ह्युमन विलेज दत्ताराम रेडकर. फाटीं हांवें बायट दिल्ली, म्हजें नो कॉन्फिडन्स मोशन तांच्यांनी कन्फर्म केल्लें आनी ताचें स्पश्टीकरण हांवें दिल्लें. आनी तुमच्याच माध्यमांतसून तांकां हांवें सांगलेलें की तुमी म्हजेर जे आरोप घातल्या पळय ते कित्याक घातल्या काय म्हणून. अननेसेसरी ते म्हजेर आरोप घातलेले काय, म्हणजे बारीक बारीक गोश्टी सांगून, जसं हांव भायर बसता बी म्हणून आतां रिना मॅडमीन म्हटलें तशें. आतां पळोवन चुकलां आसतलें की तांचोच टीम जी आसा ती कितें करता ती सद्या आतां. आनी एक मेंबर आतां ताजेर FIR रजिस्टर जाल्या. नाव वॉट शी वील से. आमी लोकांची कामां करपाक हांगासर आयल्या आनी बरे भाशेन कामां हांव करतालो आनी म्हाका तेंच्यांनी देंवयलो. मे बी दे डोंट वॉन्टेड टू मेक मी इंटू देर टीम, कित्याक म्हाका कळटलें म्हणून हें सगळें. म्हणून हांव म्हजी कामां करतालो आनी हे फाटसून हे अशें करताले. अशें आतां सारकें दिसून येता. जाला पळय हेचो सगळो. आतांच आमी सर्क्युलेट जाल्लो न्यूज तुमच्या माध्यमांतल्यान तो पळयला. आतां एक्झॅक्ट कितें जाला पळय ताचेर ते आमी फायंड आवट करतले. आनी जर तेणें असो ऑफेन्स केला, तेचेर ऑफेन्स रजिस्टरूय जाला, तेणें जर ब्रायब घेता आसतना जर कितें मेळ्ळा, कितें जर जाला जाल्यार मोरल तेणी जबाबदारी घेवची पडटली आणि पयली पोस्ट आपलो रिजायन जावचो पडटलो. आणि सरकारानूय हेतून दखल घालून ह्या मनशाक इमिजिएटली पयली पंचायतीन येवपाचो स्टॉप करपाक जाय. कारण जेन्ना असल्या करप्शनिस्ट मनशाक जर भितर परत एलाव केलो न्हू पंचायतीन, जाल्यार सबंद गोंयभर हो रॉंग मॅसेज वयतली. कारण हो एकदम सिरियस ऑफेन्स आसा, सिरियस इशू आसा हो. कंप्लेनंट आसा न्ही, आमी आतां फायंड आवट करतले न्ही. कोण तो पुलिसांनी वचपाचो. आमकां सर्क्युलेट जाल्या पळय मॅसेजी जेन्ना तुमच्या माध्यमांतसून दिल्या. आनी आतां फुडले कितें कोणी कंप्लेंट घातल्या कितें आहा तें आमी तेचेरूय आमी लक्ष घालतले. सो तुमी सरपंचान देंवचें म्हणून मागता आतां. मोरल जबाबदारी तेणी घेवची पडटली. कित्याक सरपंच ही गांवची हेड आसता आनी त्याच्या जो कॅम्पांचो, ती कॅम्प म्हणटात ताका, आपलो कॅम्पांचो मनीस, आपल्या कॅम्पांचो मनीस, जर त्याच्या कॅम्पांचो मनीस हो जो आयज सापडलेलो आसा पळय आनी तेचेर ऑफेन्स रजिस्टर जाला, जबाबदारी सरपंचाची येता न्ही. म्हणजे तुम्ही म्हणटा तुमकां खबर ना म्हणून कितें जालां पळय, तुमी सरपंचाक रिजायन कशें कर म्हणटा. तशें न्ही. जेन्ना एक रुलींग बॉडी आसता की सरपंच धरून तेच्या वांगडा 4 जाण आसा आनी ते तिच्यात एक 4 जाणां भितरलो एक तो पंच मेंबर सापडलेलो आसा न्ही. सापडलेला पूण तुमी म्हणटा कितें तुमकां खबर ना कितें जालां. मेसेज हे येता न्ही, तुमचोच न्यूज न्ही तो. न्यूज जालो पूण जेन्ना तुमकां नॉलेज ना, नॉलेज ना, नॉलेज आसंक जाय आसलें ना. एक मिनीट, नॉलेज ना म्हणूंक जायना. कारण न्यूज आसा पळय, आज तुमचे मिडिया मार्फत हो न्यूज भायर सरलेलो आसा. हो न्यूज कितें मिडिया बेश्टो तुम्ही कंप्लेनी आसा आमी आतां पुलीस स्टेशनार वयतले आनी फायंड आवट करतले एक्झॅक्ट कितें घडलेलें. तुम्ही अजूनही करूंक ना. करूं ना आमी आतां वयतले. ओके. फकत तुमचो न्यूज जेन्ना सर्क्युलेट जाला तेन्ना ही सगळी आमकांय कळ्ळा न्ही. तेन्ना आमी इमिजिएटली तुमकां कॉन्टॅक्ट केला की अशें अशें घडलेलें आनी आमकां तेचेर रेस्ट घेवपाक जाय. आनी आतां आमी हांगासून डायरेक्ट पुलिशेन वयतले. म्हणटा तुमी ते पंचायत फंड्साचे कसले फंड्स ना पंचायत फंडाचो 18 लाख जायना न्ही.
पंचायत फंड म्हणटा पळय ती ऑफिशियल फीज आसता ती कायदेशीर अकावंटान येता. आतां 18 लाख कोण कंप्लेंट केला तेणी ताका दिल्या म्हणटा कितें ताका कशें दिल्या कितें केलां आमी वचून ते फायंड आउट करता. सो तुम्ही इन्व्हेस्ट आता पुलिसे कडेन हय वयता.